गरीब भियेवन आनी काळखात दीस काडटात, दुसरे वटेन श्रीमंत पार्ट्यो करतात। हे चित्र बायणा दर्यादेगेवेले। घरा मोडपाच्या भयान बायणाचे 204 घराबे भियेल्यात। तांकां उदक आनी लायट ना। दुसरे वटेन त्याच वाठारांत समर फेस्टिवल चल्ला। जखमेचेर मीठ चोळपाच्या सरकाराच्या कारभाराचेर बायणाचे लोक चाळवल्यात। कर फारीक करतल्या काळखात दवरून पालिका असले महोत्सव दवरता म्हण लोक तिडकल्यात। बायणा दर्यादेगेर मुरगांव पालिकेन 8 दिसांचो समर फेस्टिवल दवरला। फेस्टिवलाक येवपी लोक खावन पिवन एन्जॉय करतात। दर्यावेळेवेले टुरिझम प्रमोशनाक खंय हो उत्सव। यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे जरा समझ में तू झांक ले मैं हूं क्या। मात दुसरे वटेन पळयात बायणाचे हे लोक लायट उदक नासतना भर गिमात कशे तरी जगतात। ती घरा बेकायदेशीर दर्यादेग आशिल्ल्यान तांकां धोको म्हूण सरकार ह्या 204 घराब्यांची घरां मोडूंक सोदता म्हूण तांची लायट आनी उदक बंद केल्या। आनी तुमी येदो व्हडलो फंक्शन करता हेडेर आनी ह्या लोकांक काळो कान उडयलो कसलो धर्म। हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता एटलिस्ट तुमकी उदक आनी लायट दिय लोकांक। आमच्या घरान आतां सद्याक केरोसीन पासून टायमार मेवना आनी लोक मेणबत्ती पाठोवन जेवणा टायमार जेयताय आनी भायर बसून जेयताय सगळं करून। आमची हे सगळी मोडून तुमकां बरी दिसता कित्याक आमची काळाकान आमी आसा। तुमी इतली लायट घालून सगळी घालून तुमी डान्स करता थंय बिचार आनी आमी काळाकान बसपा जाय। ते आमकां 17 दीस जाले लायट ना उदीक ना। आमकां खबर आमची परिस्थिती कितें आहा म्हूण आमी भायर न्हिदता भायर जेताय भायर रावताय। दिस इज नॉट good what they have done. This is all the money of the poor people. आमचे पैसे ते आम्ही हाऊस टॅक्साचे सगळे पैसे घालून त्यात इल्लो व्हडले फंक्शन करता। 15 लाख 20 लाख म्हणून फंक्शन करता। तुम्ही थिंगा रस्त्यार उजवाड गायला म्हणल्यार आमच्या घरान उजाडू ना आनी आमी कितें रस्त्यार पडपाचे आनी तुमी उजाडान पडपाचे। आमी कितें सुणे तुमी मोळ्यार आम घर मोठे जाव मोळाय मुझे हम पहले रिहेबिलिटेशन करा मगर मोड़ा ना पेंशन कर रहा है। गरीब लोग को कुछ उजाला नहीं, उधर तो पूरा खाली मजाक करने में ऐसा ही कर रहा है। इधर तो कोई पूछने वाला है नहीं हम लोग को। वोट मांगने के टाइम अच्छा आता है इधर हाथ पाँव पड़ने के लिए। एके वटेन फेस्टिवलाचो मूड दुसरे वटेन जगपा खातीर धडपड। सरकार मुद्दाम जावन गरिबांचे जखमेर मीठ चोळटा काय कितें म्हूण पळयतल्यांक प्रस्न। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। बागातल्या झेवियर रिट्रीटा वेल्यान बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांचेच पेटलां। मायकल लोबोक कापासदाद असल्यार ताणें पुलीस कागाळ करची म्हूण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान चॅलेंज दिल्या। बागातल्या झेवियर रिट्रीट हाऊस प्रकरणातल्या दुबावीत आरोपीक WRD मंत्री मांद्रेकार साल्वार करता म्हूण 4 दीस फाटीं मायकल उलयल्लो। ताचेर मांद्रेकारान मायकलाक चॅलेंज दिल्या। फोट उलयतल्याक आडाव नजो म्हूण मांद्रेकारान तोमणोय मारलो। बागांतल्या झेवियर रिट्रीट हाऊस प्रकरणात बीजेपीचेच 2 मंत्री आमदार एकामेकांचेर आरोप करपाक लागल्यात। या प्रकरणातल्या दुबावीत आरोपीक WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकार साल्वार करता म्हूण कळंगुटेचो आमदार मायकल उलयल्लो। तुमकां सांगले आतां की न्याय कित्याक मेळना पळय तो एक आमचो सिनियर पॉलिटिशियन हितून इन्वॉल्ड आहा। तो तेच आतांच सांगला न्हू आमी मिनिस्टर आहा न्हू तो मिनिस्टर फॉर WRD आनी कितें जाय इन्वॉल्ड आहा तो इन्वॉल्ड आहा न्हू तेका आतां कितें लिपोवया हें घालूंक जायना न्हू एवरीबडी नोज अबाउट इट। ह्या आरोपांचेर आमी सरळ वचून WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक धरलो। ताणें मायकलाक सरळ चॅलेंज दिली। कापासदाद असल्यार मायकलान पुलीस कागाळ करची म्हूण मांद्रेकार उलयलो। म्हाका काय खबर मायकलान बघूच दिता तुमचेर आरोप करता तूं फुटला जखमी। अरे फोटिंगपणा मनशान कितकी करूं येता म्हणजे त्या कोण कितें करतलो आनी मनशाक फोटीपणा उलोवपाक कोण कोण जिबलो घेवंक शकता तो फोटिंगपणा कितें एलिगेशनाक कांयच तथ्य ना कितें तें तेजे एलिगेशनाक एलिगेशन तथ्य तुमी ताका हिम्मत आहा FIR कंप्लेन करूंक लाय म्हाका ताका दितात आनी तेजे वचून घेवन कितें। मायकल लोबो फॉरेनाक आशिल्ल्यान ताका संपर्क जावंक पावलो ना। आतां मांद्रेकारान मायकलाक चॅलेंज दिल्ल्यान प्रकरण पालोवपाचें सोडून पेटपाची चड लक्षणां दिसतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवाज शेख। मडगावच्या चौकुले हायर सेकंडरीत अनुसावन 11वी बंद।
फुडल्या वर्सा सावन 12वी बंद जातली। मडगावच्या 4 हायर सेकंडरीनी सायन्स डिव्हिजन वाडोवंक शिक्षण खात्याची मान्यताय मागल्या म्हणून सुत्रां सांगतात। आर्ट्स डिव्हिजन वाडोवंक 2 हायर सेकंडरीनी मागला। मडगावच्या एक बिगर अनुदानित हायर सेकंडरीक सायन्स डिव्हिजन वाडोवंक शिक्षण खात्यान मान्यताय दिल्या म्हणून सुत्रां सांगतात। चौगुलेच्या स्टाफाक दुसऱ्या हायर सेकंडरीनी घेवपाची खंय तजवीज केल्या। अनुसावन मडगावच्या चौगुले हायर सेकंडरीन 11वी बंद जाता। अनु 11वेक आशिल्ले विद्यार्थी 12वेक वतले। 12वी फुडल्या वर्सा सावन बंद जातली अशें शिक्षण खात्यांतली सुत्रां सांगतात। चौगुले हायर सेकंडरी बंद जाल्ल्यान मडगावांतल्या बाकीच्या हायर सेकंडरीनी डिव्हिजनां वाडोवंक शिक्षण खात्या कडेन अर्ज केल्यात। सायन्सी खातीर मडगावच्या 4 हायर सेकंडरीनी अर्ज केल्यात। पॉश हायर सेकंडरी, एम हायर सेकंडरी, दामोदर हायर सेकंडरी आनी प्रेझेंटेशन हायर सेकंडरीन डिव्हिजन वाडोवंक शिक्षण खात्याची मान्यताय मागल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। आर्ट्स डिव्हिजना खातीर लॉयला हायर सेकंडरी आनी प्रेझेंटेशन हायर सेकंडरीनी मान्यताय मागल्या। RM हायर सेकंडरी ह्या बिगर अनुदानित हायर सेकंडरीक शिक्षण खात्यान डिव्हिजन वाडोवंक मान्यताय दिल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। चौगुले हायर सेकंडरी बंद जाल्ल्यान थंयच्या स्टाफाक डिव्हिजन वाडोवपी हायर सेकंडरीनी घेतले म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात। 50% स्टाफ चौगुलेंतले आसतलो म्हूण सध्या उलयतात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। घेवया एक विराम।